मोगाचे बाबींनो बघून जुजेबासाच्या पुणशेताक ह्या पवित्राक आयल्या तुमकां समेस्तांक आमी स्वागत मागता आसतना इल्लोसो वेळ आमी सक्रामितां मुखार करसिता. हो वेळ आमकां जेजूचो संगात मेळूं आनी हो वेळ आमकां पवित्र जावं म्हूण मागया. कीर्तन 20:9 1 ते 2 वळी. देवाच्या पुतानो सर्वेस्पराक मान दिया, सर्वेस्पराचे महिमेक आनी पदवेक मान दिया, सर्वेस्पराक ताच्या नांवाक महिमा दिया. पवित्र मुस्तायकी न्हेसोवन सर्वेस्पराच्या आराधनाक येया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergaan Jesu. Ergaan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. मगाच्या बाबीनो बरी मुस्तायकी न्हेसोवन आज आमी आयल्या. पूण कीर्तनगार आमकां आपयता पवित्र मुस्तायकी न्हेसोवन सर्वेस्पराच्या आराधनाक येया. आमी भायर थावन भितर येता आसतना आमचे हात पांय धुवन नितळ करून आमी भितर येता. आज आमी समयासशी आयल्या. ह्या पवित्र मंदिराक आमी आयल्या. पवित्र देवाक आमी मेळोवंक आयल्या. देखून एक घडी भर आज नितळ काळजांत आमी जेजूक मेळोवंक कृपा मागया. कीर्तन 73 म्हणटा, इस्रायेलचो देव खरोच बरो, निर्मळ काळजाच्यांक तो निजायकी बरो. निर्मळ काळजांत आमी सर्वेस्परा मुखार येता आसतना ती प्रसन्नता आमकां भोगता. देखून एक घडी भर मावन रावन आमचे सर पातकां आमचे मेळेपण उणेपण वळखून बोगसणी मागोवन निर्मळ काळजांत हो वेळ करसूंक कृपा मागया. Pokos maka somia, pokos maka somia, pokos maka somia, pokos maka somia, pokos maka, pokos maka, pokos maka, pokos maka, pokos maka somia. Au ek patki, au ek patki, au ek patki, au ek patki. दया तुझी दाखय, काकूळ तुझी दाखय, दया तुझी दाखय, काकूळ तुझी दाखय. सर्वदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावों. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergaan Jesu. Ergaan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. कथोलिक पवित्रसभेची शिकवण म्हणटा, आराधन मनशाचो पयलो मनोभाव. हे मनशाक रचणारा मुखार एक रचना म्हूण गेशें करता. आमकां रचल्या रचनाचे वर्तेपण वाखणटा. आराधन म्हळ्यार आमी देवाची रचना जावन देवा मुखार येवचें, देवाचें वर्तेपण आमी वाखणचें. देखून कीर्तन 63 म्हणटा, तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानार हांव तुजेर नदर घालता. मोगाचे बाबीनो, आज आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची पदवी आनी महिमा पळोवंक, ताचें नांव वाखाणूंक ह्या पवित्र मंदिरांत स्थानार आमी जेजूचेर दिश्ट घालता. देखून आतां जेजू ह्या पवित्र आल्तरेर येता आसतना आमची दिश्ट आमी जेजूचेर कांसोवया. ताजी पदवी आनी महिमा पळोवंक, तसो आशिर्वाद जोडूंक, तसो संगात जोडूंक आमी सर पडून रिबेर पडून आतां आराधन करून
आम्ही जेजूको मान करूया. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ दूरवाಗಿದೆ. आम्ही सिरपडोन सुम्याच्या पांयांतळा आराधना करता आसतना आमचे भितर असले जायती नकारात्मक सकत बेम भिरांत खावशेणी आळसाई वायट शक्ती आमचे तावन पयस वेतात. आमच्या कुडीक भलायकी मेळटा, पातकांतले शिरापणांतले देव आमकां निवारता. देखून आमच्या सुम्याक सिरपडोन आराधना करून आमी आमकां समर्पण करुया. सर वायटांतले पातकांतले वायट शक्तींतले आमकां निवार म्हूण सुम्या कडेन मागून आमी आराधना करुया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಗಣನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ,
ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. हृदयದಿಂದ आराधिಸುವಾಗ काळजांतावन आमी जेजूक आराधना करतना जायती आमची खंत बेजाराई काळजाची जडवाई पयस जाता. जायते ठाण्यो जायते वायट शक्ती आमचे तावन पयस वता. ती दैवीक सकत आमकां आपडता. दैवीक सकत आमचे तें वळोवन येता. कितले सर आमी सुमयेच्या पांयां तळा सरपडता तितले सर जेजूची दैवीक सकत आमकां आपडता. मोग करूंक बोगसूंक तो आमकां कृपा दिता. ताच्या दैवीक सक्तेन तो आमकां भरता. जेजू म्हाका मोग करूंक म्हाका बोगसूंक तुज्या दैवीक सक्तेन भर. म्हजें काळीज हळू कर. म्हजें मन हळू कर. जेजू तूं म्हजो स्वामी म्हजो देव. तुजे मुखार हांव सरपडता. आराधना करता. नमस्कार करता. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. आराधना करूया. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. Alléluia, archange Jésus, glorieux Jésus, महिमा Jésus, स्तुति Jésus, और सिताम तुका Jésus, आमचे संगी राव Jésus, आमका समाधान दे सौम्या Jésus, आमचे कष्ट परिहार कर सौम्या Jésus, आमचे संगी राव सौम्या. एक घडीभर मौनपणी आमचे हात धरून आमी आराधना करूया. मोगाच्या भाव भयण ह्या पवित्र थळार ह्या पवित्र मंदिरांत पवित्र देव प्रसन्न जावन आसा. म्हज्या समया म्हज्या देवा म्हण एक घडीभर आपया. तुमचे काळीज मन समयाक समर्पण करा. आज तुमी कुटुंबांत जावन एकले वा दोग आयल्या जावं पुरो. तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुमकां येवंक हाडूंक जायना जावं पुरो. पूण तुमच्या कुटुंबाच्या सकट संद्यांक सक्रामेंता मुखार एक घडीभर हाडा. तुमची पती तुमची पतीन तुमची भुरगीं भाव भयण गांवांनी परगांवांनी काम करची घराची पिडेस्त कुटुंबाची मोगाची आज तुमचे लागीं म्हजे पासून माग म्हूण विचारली. कश्टांत आसली पिडेंत आसल्ल्यांक ह्या सक्रामेंता मुखार हाडा. तुमच्या मागण्यांत तांकां हाडूंक कांयच कश्ट ना. आमी इल्ले जण आसूं पुरो पूण आमच्या मागण्यांत तांकां सगळ्यांक आमी लागीं हाडया. तांकां जेजूक समर्पण करया. जेजूच्या पांयां तळा हाडया.
आमचेर आशिर्वाद घाल जेजो. तुज्या पांयां तळा आमी आयल्या. म्हज्या कुटुंबाचेर, भुरग्यांचेर, म्हज्या कामाचेर, खर्च्या बेड्याचेर तूं आशिर्वाद घाल जेजू म्हूण एक घडी बरो जेजूक सर पडोवन सगळ्यांक समर्पण करून मौनपणी आराधन करया. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हजे भाव भयण म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया 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 म्हज्या देवा महिमा जेजू स्तुती जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Poglab Jesu. Poglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. बसया. तुमच्या घरांनी तुम्ही उजो पेटयतात गी रांडीनी उजो पेटयता वयमू घरा आमी जर तर आमच्या रांडीनी उजो पेटिना जाल्यार आमकां खावंक जेवंक मेळटा गी ना. हर एकल्याच्या घरा आमी उजो पेटयता. आमच्या रांडीनी जावं पुरो स्टाव जावं पुरो आमचें खाण आमी तयार करता नाजाल्यार आमी उपाशी पडटा. आज आमकां सांत बनवेंचेर म्हणटा ये जिबे तुवें सदांच देवाक हरसिल्ली आनी ताच्या पवित्र मोगाक काळजांनी उजो पेटयलोय कोणायकी कडीत नातली देणे जोडलाय म्हणलें खत्री जालें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ये जिबे तुवें सदांच सोमयाक हरसिल्ले जाल्यार देवाक तुवें हरसिल्ले जाल्यार तुज्या काळजांत देवाचो मोग तुवें पेटयलो जाल्यार कोणायकी कळीत नातले मेळनातले चिंतूंक जायनातली देणी तुका देव दितलो. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आराधन म्हळ्यार आमी सोमया मुखार रस्ना जावन सरपडचे. म्हज्या देवा म्हज्या सैवा तूं म्हजो देव. आराधन म्हळ्यार आमी देवाचे महिमा निरंतर आमच्या काळजांनी आमी नियाळ करून आमच्या वंटांनी गजोवची. आराधन म्हळ्यार आमी देवाक वर्णुचे. कीर्तन 92 उतरां सर्वेस्पराक अर्घ दिवंक फावो भोववर्त्या देवा तुजें नांव भजन करूंक फावो. तुज्या कार्या वरवीं तुवें म्हाका संतोषभरीत केलाय. तुज्या हाताच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. कितली व्हडली तुजी कृत्या सर्वेस्परा कितले गूण तुजे येवजण. मूर्ख मनशाक तें कळना पेशांक तें समजना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज मुखाच्या भाव भयणो ह्या पवित्र थळार आमी म्हणूंक जाय कितली व्हडली तुजी कृत्या सर्वेस्परा. एक सुको गोडो तुवें कृपेची झर जावन बदल्लाय. तुजें योजन आमच्या चिंतपाक मिरवल्लें. तुजी हाताची कृत्या आमचे बरी वर्णूंक जायना. हर एक दीस तूं आमकां रखताय आनी सांबाळटाय. आमकां पोसो देव तूं जावन आसाय. देखून निरंतर असली काळजांत जावन अर्गां दिवची हरसूंची बोगणां आमच्या काळजांत उपजल्ल्या वेळार आमी आमच्या देवाची जायती आशिर्वादां आमी जोडटा. जायते पटी आमचे तें जायते नकारात्मक चिंताप आसा, बेजाराय आसा, खंत आसा, कश्ट आसा, पिडा आसा. पूण आमी निरंतर स्तुती केल्ल्या वेळार देव आमचे तें देंवोन येता.
when you turn into your worries into worship, God will turn your worries into blessing. केदळा तुमची कंत बेजाराय सगळे तुम्ही अर्गां स्तुती जावन परिवर्तन करतात. तुमचे कश्ट देव आशिर्वादांत ते परिहार करतलो. देखून आमी एक सकारात्मक चिंताप देव म्हजे सांगता आसा, देवान म्हाका दिला, देव म्हाका राखता आनी देव म्हजे सांगता आसा म्हणलें चिंताप आमी सदांच मतीन दवरूंक जाय. नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसचो एक चक्रवर्ती आपल्या मायगांवा खातीर निरंतर झुजल्लो. खंयचेय झूज तो सोलवल्लो ना. पूण एक झूज मात्र ताका भोव कश्टाचें जालें. ताका सोलवता म्हूण बगलें आनी सैनीक थंयसर झुजांत मोरतले आनी झुजांत 3 पटी कोंब फुंकतले. एक झुजाक तयार जावंक आनी एक झूज सोलवतना सोंड डावंक आनी एक झूज जिखतना आमी जिखल्या म्हूण सांगून कोंब फुंकचे. आतां नेपोलियन आपल्या सैनिकाक कोंब फुंकच्या सैनिकाक आपूण म्हणटा, वळे पयले पटी म्हाका अशें भोगता, हांव सोलवता म्हूण म्हाका भोगता, तूं आतां सोलवणेचें कोंब फुंक, आमचे सैनीक तें तावन झुजाच्या जाग्यार तावन धांवोवन दीत. आनी तो कोंब बसून म्हणटा, म्हज्या धनिया येदोळ म्हणसर हांवें सोलवणी म्हणलें आयकूंक ना. हांव ते सोलवणेचें कोंब फुंकूंक हांव तयार ना. हांव जै तसो कोंब फुंकता म्हणालो. आनी ताणें जै तसो कोंब फुंकलो. ते आवाज आयकता आसतना सैनिकांक आमी जिखता म्हणलें एक बरोसो धैर्य तांकां मेळ्ळें. दुस्मनाक हो तें जिखता तिगे म्हणलें भंय तांच्या काळजांत रिगलें आनी तें झूज तो जिखलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Argan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. म्हाका बाबा जायते पटी आमी तसल्या चिंतपांत आसां, सोलवतां, पडल्यां, पूण निरंतर आमी जैत वा देवाक हरसून देवाक वर्णून आमचें तें एक सकारात्मक भोगणां उपजयल्या वेळार आमचें बें पयस जाता आनी सैतानी आमचें तावन पयस सरता. देखून आतां उबे रावया. सक्कड आमी एका थाळ्यान, एका मनान, एका काळजान देवाची महत् कार्य आमी वर्णुया. कितली वर्ती तुजी कृत्य सुरेस्परा. एक घडी बरो आमी नातल्लें सोडून देवान आमकां कितलें दिलां. देवाची महिमा, देवाचें तें एका तराचें रक्षण, तो अस्रो आमी चिंतूंक जाल्यार ताणें आमकां सदांच राखून व्हेला. देखून आमी थ्रेक देवाक खळजान तावन अर्गां दिवया. सगळे आमचे कश्ट, आमचे बेजाराय कुशीक दवरून आमी उल्हासान हसून देवा गावया आनी देव आमचे सर तें कश्ट खंत बेजाराय ताच्या बेसावांनी आमकां परिवर्तन करूं. येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा, येया नमन करा, येया प्रणाम करा. सक्कड आमी हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया, सक्कड आमी हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया. धन्य देवा ताच्या नावा गीता आमी गावया, धन्य देवा ताच्या नावा गीता आमी गावया. ओसाना 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 देवा बापा, ओसाना 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 देवा बापा. सांगता म्हणया ओसाना 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 देवा बापा, ओसाना 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 देवा बापा. येया मोगान येया, बऱ्या मनान येया, येया मोगान येया, बऱ्या मनान येया. येया सोमेस येया, कलत्यापणान येया, येया सोमेस येया, कलत्यापणान येया.
सकडामी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया सकडामी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया सम्यक सोडवून दारात अर्गामी दिव्या जेजू सम्यक सोडवून दारात अर्गामी दिव्या ओसाना 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 जेजू राया 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 येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया धावून येया कृपा जोडून येया धावून येया कृपा जोडून येया सकडामी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया सकडामी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया जेजूरायाक सोडून दारात गीता मी गाव्या जेजूरायाक सोडून दारात गीता मी गाव्या ओसाना 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 जेजूराया 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 अल्लेलो अल्लेलो अल्लेलुया अल्लेलो अल्लेलुया अल्लेलो अल्लेलो अल्लेलुया अल्लेलो अल्ले हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgán Jésus. Örgán Jésus. Foglab Jésus. Foglab Jésus. Vashiyam. मातेवच्या शुभोर्तेंत 8 अध्यायांत एक घडीत आमी नियाळ करया. एकलो कोडकार खोडाच्या पिडेन सगलो कुसुल्लो जेजू कडेन म्हणटा सैबा तुका मोन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता तुका मोन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपले हात विस्तरून ताका आपडलें म्हाका खुशी आसा नितळ जा म्हणलें तक्षण ताचें खोड नितळ्ळें Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgán Jésus. Örgán Jésus. Foglab Jésus. Foglab Jésus. आमी पयत पुस्तकांत जेजूचे आंग वस्त्र आपूण गोवन जाल्लें पळयता पूण कोडकार जेजूक हातांनी आपडिना तो कोडकार जेजूक बावटांत आपडता तुका मोन आसल्यार सोम्या म्हाका नितळ करचें असाध्य न्ही हांव जाणा तुका तुवें मोन केल्यार पुरो म्हूण तो मागता तो बावट तसो त्या कोडकार असो असाध्य म्हणलें साध्य म्हूण तो मागता युरोपांत एका व्यक्तीक तरणाट्याक एक्सिडेंट जाल्लें ताचे मेंदू फुटुल्लो हॉस्पिटलाक व्हेल्ले वेळार 2-3 हॉस्पिटलांनी म्हणलें हें ऑपरेशन जायना तो वाचना ताची आवय डॉक्टरा कडेन परत येवंक लागली तशेंच त्या हॉस्पिटलाक गेल्ल्या उपरांत एका हॉस्पिटलाक गेल्ले वेळार एक डॉक्टर थंयसर आसलो बरो डॉक्टर ताचे कडेन ही आवय परत लागली ताणें म्हळें तुवें मोन केल्यार डॉक्टरा म्हज्या पुताक गूण करयेत बरें करयेत दयेखर ऑपरेशन कर आनी ते मेल्ल्या मोड्या बरी आसल्या व्यक्ती पळोवन डॉक्टराक
कांयच धैर्य नासलें. पूण ऑपरेशन जाल्ल्या उपरांत तो व्यक्ती बरो जालो आनी एका मेल्ल्या मोड्याकच ताणें बरें केलें म्हणलें सगळ्यांच्या मोतीन भोगल्लें. आनी त्या आस्पत्रेंत ताका एक सन्मान केलो. आनी तुवें भारी वर्तें काम करून एक असाध्य म्हणलें करून दाखयलें. तुजी छाती भोव उरती म्हूण ताका होगळसिलें. ते वेळा त्या डॉक्टरान तांचेर म्हणलें, द बेस्ट थिंग आय एवर डीड वॉज आय पूट माय ट्रस्ट इन माय गॉड. हांवें केल्ल्या पैकी बरें काम म्हळ्यार तें म्हजें ऑपरेशन न्ही. हांवें म्हजो भरवोसो म्हज्या देवाचेर घालो. देवाचेर हांव पातयेलो. त्या देवाचेर सगळें भार घालून हांवें म्हळें, देवा तुका साथ दी म्हूण हांवें ऑपरेशन केलें. तें हांवें करून जाल्लें न्ही, तें देवाचें देणें. देवान तें बरें केल्लें. मुगाच्या भाव भयणो, पळया त्या डॉक्टरा स्वभावाट असाध्य म्हणलें देवाक साथ दी म्हूण तो पातयेल्लो. देखून किर्तन 30:4 ताचेर नादर लया तुमची मुखामोळ परजळटलें. लजेन तुमी तुमची तकली पोंदाक कधीच घालची नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाव जेजू. आमकां आज कुडीची लज कांय बगना जाल्यार जायते जाणांक एका तराची लज आसा, एका तराची कंत आसा, एका तराचें बेजाराय आसा. ही दुबळीकाय गी, हे कश्ट गी, हे पिडा गी, हे असाध्य म्हणलें आमकां भोगता. देखून किर्तनकार म्हणटा, तुमचे ताचेर नादर लया, दिश्ट घाला. सोमयाचेर दिश्ट घालून पातयेया. ताचेर भरवोसो घालून जियेया. भरवोसो घालून तुमचें काम करा. ते वेळा तुमकां असाध्य म्हणलें साध्य जातलें. इंग्लिशांत एक अपुर्बायेची सांगणी आजच म्हाका मेळ्ळी. द जायंट इन फ्रंट ऑफ यू इज नेवर बिगर देन द गॉड इनसायड यू. एक राक्षस व्हडलो राक्षस तुमच्या मुखार आसा जाल्यार तो तुमच्या काळजा भितर आसलेल्या देवाशागी व्हड न्ही. समस्ये कश्ट तुमच्या मुखार कितलेंय व्हड आसूं दीत, पूण तुमचे भितर असलो गुंड भावार्थ पातयेनी ते ताच्यागी वर्ती जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाव जेजू. देखून सांत आन्सेल म्हणटा, देव अत्म्यांत कृपेंत ग्रेस करतना तो आमकां पयलें पातयेनेंत ग्रेस करता. देखून मुगाच्या भाव भयण, आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा हर एक आसलीच, पूण आमच्या पातयेनेंत आमी ग्रेस्त जाय. त्या खोडकाराक असली पातयेनी, त्या डॉक्टराक असली पातयेनी आज आमचे तें आसल्यार आज जेजू तसो उजवो हात आमचेर उसोन धरतलो, आमकां बरें करतलो, असाध्य म्हणलें साध्य करतलो आनी आमचे मुखामोळ परजळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाव जेजू. दिमी घालया. एक घडीभर तुमची दिश्ट जेजूचेर कंसोवया. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर कंसोवया. सर कश्ट, वळवळे, अपमान, निंदा हर एक सोसून सैतानाच्या सर पदवीचेर जैत व्हरोवन पदवीदार देव ह्या आल्टरीर उंडेच्या रुपार आसा. बापाच्या उजव्याक बसलो सोमी आमचे मुखार आसा. आज सोमिया तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. सर तुका साध्य. तुवें कशी वेल्यार खंडी जावन म्हाका बरें करूंक जाता, कश्ट निवारूंक जाता. तुजेर हांव बरवसता सोम्या, तुजेर हांव पातयेता सोम्या. जेजू आज ह्या पवित्र मंदिराक हांव आयला, ह्या पवित्र पर्वताक चडून हांव आयला, तुजेर पातयेवन आयला. जेजू त्या खोडकाराक तुवें आपडलें, तो नितळ जालोय. आज जेजू म्हाका आपड, म्हज्या भुरग्यां बाळांक आपड, म्हज्या कुटुंबाच्यांक आपड, पिडेंत कश्टांच्या म्हज्या कुटुंबाच्या भाव भयणीक आपड. असाध्य म्हणलें तुका साध्य सोम्या. आपड जेजू, आमकां आपड जेजू. जे दैवीक शक्तीन आमकां आपड जेजू. देवी कृपेन आमकां आपड जेजू. सोमिया आमचे हात वचून जेजूक आमी समर्पण. सोमिया आपड जेजू म्हण मागया. सोमिया
माका दैविक मोगना पोटचिसो जे पवित्र रक्तना पोटचिसो आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया आपड माका आपड माका आपड माका सोमिया आपड माका आपड माका आपड माका सोमिया निराशिता आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया तुझ्या एका उतरान हांव गुण जातलो तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो तुझ्या एका उतरान हांव गुण जातलो तुझ्या एका स्पर्शान हांव नितळ जातलो पातयेल्यांक मुकून धरतलो पातयेल्यांक मुकून धरतलो पिडेस्तां गुण तूं करतलो पातयेल्यांक मुकून धरतलो पिडेस्तां गुण तूं करतलो तुझ्या स्पर्शान तुझे सत्य तुझ्या ज्ञान तुझ्या स्पर्शान तुझे सत्य तुझ्या ज्ञान गुण जातलो आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया हात खाली स्मरण आपड माका सोमिया आपड माका आपड माका आपड माका सोमिया आपड माका आपड माका आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया आपड माका सोमिया 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 माका माका Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सांत चार्ल्स गार्नियन म्हणटा येवक्रिस्त आमच्या सर्वांच्या काळजांत स्वादीकपण आनी आदार सक्रामेंतांत वर्सीक असो जेजू जे कितें आमचे लागीं उणें आसा तें भरती करता तसो आशिर्वाद आमचेर वत्ता आमच्या दुर्बळ्या बिडारांत सक्रामेंताच्या हस्तूंत आशिल्लो जेजू आमची सवकसाई जाता देखून आमी गायता सोलून वेच्या अस्कत विश्व्यांक बाबतचे बॉल दिवया जे कितें आमचे ते उणें आसा तो जेजू भरती करता देखून तो आमचे मदें आज आसा डिंबेर पडून सर पडून तो आशिर्वाद आमी घेवया आमचे अस्कत विश्व आमी जेजूक समर्पण करया आमचे ते उणेपण आसले जेजूक आमी समर्पण करया ताच्या
दैवीक सक्तीन तो आमकां भरती करूंक तो आशिर्वाद आमचेर कुटुंबाचेर आमी मागतल्या सगळ्यांचेर आमी मागया दिंबी घालया येद्या व्हडा सक्रामेंताक सश्टांग नमस्कार करून आमकां समर्पण करून हो आशिर्वाद मागया. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया पुरविल्ल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रिते आदार्या सलवून वेच्या हस्कत वेश्या बाबाटाचे बळ दिव्या जशे बाबा तशें स्तोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवे महिमा ससना ससना एका साळ्यान सीता दोगांच्या स्पिरिता समासमी वाढता. प्रार्थया ए देवा विजय सक्रामेंत काळजा कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सुडोवणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र निस्तरा मान करूंक आमकां दयेन पवो कर जो जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा. तीन वाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या आमचेर तुवें वतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता. सगळे सृष्टी सोरसनार तूं आमचो मोग करता हर एक जिवी सो मोगान पोस करता कुरपे देण्यान लोबन तारान लाभयता भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता. मोगाचें न्हू ह्या पवित्र थळार जायते आशेवन मागोवन चिंतून आराधना मुखांतर आमच्यो सगळ्यो गरजो देवा मुखार भेटोवन दिवन हांगासर हें पवित्र बलिदान सोमिया जेजून आमच्या खातीर भेटयल्लें हें भेटोवच्या संदर्भी हांगासर ह्या पवित्र थळार मेळिल्लीं ही सर्व तेसावां सोमियाच्या पांयांतळी दवरच्या बराबर आमचो सांत सुसेवाज बाप देवा तावन सर बरें आमकां मागोवन दिवं दी आमच्या काळजाची आशा सुफळ करून दी म्हणल्या बोगणा सवे आज हांगासर मिसाक इरादे दिल्ले आसात.
फेलिक्स सिसिलिया वेगस तांच्या आत्म्यां खातीर विजय सविता वेगस फाजीर तांणी मीस दिल्लें आसा. तशेंच कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सांद्यां खातीर ग्रेटा आपोस मुडिपू अर्गां जावन मिसां दिल्यात. रेमी पिंकी डिमेलो आनी कुटाम गोवा. सेलेस्टीन डिसोजा तिच्या आत्म्यां खातीर शोभा रवी डिसोजा मोडांकाप ताणें दिल्या. अर्गां जावन लेरिशा पर्ल कुटिना ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गां जावन कुवेट आसची कुर्नाड. अर्गां जावन रोशन रोड्रिगस पाणीर. अर्गां जावन आयजाक वेगस सालेतूर. मगदलीन डिसोजा बोळा तिच्या इराद्या खातीर. तशेंच प्रिया लासरादो बोरीमार अर्गां जावन मिसां दिल्यात आसता. भगवंत आमचो सांत जुजेवाज देवातावन तांच्या काळजाची आशा अत्रेग आनी उपकार मानून घेवन दी, बरेपण दिवन दी. संगताच ह्या पवित्र तळाक कुमोक दिल्या. वॉल्टर शांती प्रिया डिसोजा पाणीर तांकांय ताणें आशेवचें तांच्या कुटुंबा जिवितांत तोचो सोमी पात्रोना मुखांत्र फावो करून दी म्हणून आमी मागया. पिताचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ताते वो मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या पयल्या वचपांत सांत पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, बावटचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्या खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी सबार साक्षा हुजीर तुवें बावटची उसरणी केल्ली. बावटचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्या खातीर आमकां हर एकल्याक क्रिस्तीक आपोवणें मेळिल्लें. क्रिस्तीक आपोवणें जावन आसा एक बावटचें झूज. आमचें झूज मनशा विरोध न्ही, राष्ट्रा विरोध न्ही, बगार दिसपट्टें आमचें झूज वायट सक्ती विरोध. जर आमी हें झूज दिसपट्टें बरें करून झुजता, आमी सस्नाचे जिविताचें इनाम जोडटा. आज जेजू येवकरिस्तांत आमच्या मदें येता, आमच्या काळजांत तो येता, आमच्या अस्कत सैबांत दैवीक बोल दिवंक आनी बावटचें झूज आमी झुजोवंक. देखून आज आमी ती कृपा मागया. दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांत आमी झुजच्या झुजांत जैतेबूल जावंक येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां कुडी आत्म्याचें बोळ दिवं. जैते बडी आमी आमच्या अस्कतकाये वरवीं उणेपणा वरवीं बावटच्या झुजांत चलवल्या, संवसाराच्या ताळणेक आमी बली जाल्या, तसल्या सरपातकांची दुखधन बोगसणें मागया. आमची पातकां वळखून घेवन संगता मागया. हांव पदकी पदवेधार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बद्दल भगवंतान अवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुत्र सोमिया काकुत्र क्रिस्ता काकुत्र क्रिस्ता काकुत्र सोमिया काकुत्र सोमिया काकुत्र. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांज जेवासाक परजडीत मागण्या आनी दुबळेकायची जिणी जिवन
तुज्या परजेक डेकी बरीत जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. सा पावलान तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भोव मोगाच्या पुता, तर ह्यो सर संगती तांकां शिकय आनी तांकां पालोवंक लाय. जर कोणी वेगळोच शिकोवन शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची अखंड उतरां आनी देवभक्त उर्जीत करता ती शिकोवन मानून घेना, तर त्यो गर्वान फुगला आनी आपणाकच ताणें नेणारी करून घेतला. तर्काक तर्क आनी उतराक उतर फाटी दिवचे भ्रांतेन तो भरला. हाजे वरवीं मत्सर, मनस्ताप, निंदा, हल्क दुबाव आनी काबार जायनातलेली न्याय झगडी उपजतात. हें सगळें आपले गिन्यान ताऱ्यार नातलेल्या आनी स्वताची वळख आलवून गेल्ल्या मनशां मदें घडटा. धर्मपालच्यात वर्ती ग्रेस्तकाय आसा वय, पूण तृप्ती जोडलेल्यांक मात्र ही ग्रेस्तकाय लाभता. आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोन वेत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. तर खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांगरूंक आसात जाल्यार आमी दादोशी सई, पूण ग्रेस्त जावंक आशेताले ताल्ल्यांक, पासांक, पिशां आनी लुकसाण हाडटेल्या वंदवण्यांक सांपडतात. कित्याक दुडवासो मोगूस सर वायटाचें मोल. ही आशा धरलेल्या थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस सर गेल्यात आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाठ कर नितीसो, भक्तीसो, विश्वासपणासो, माया मोगासो, सोंसणिकायसो आनी बोलेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सासणीक जिविताचें इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळलें आनी सबार साक्षी हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केली. देवाचे उतार हे श्लोक. आपूण दुर्बली म्हूण जाणा आसात ती भागी. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती भागी. वायटा विघ्नाच्या वेळा दुस्मानांनी कपटपणान म्हाका वेडो घालन तेन्ना हांवें भियेजय कित्याक ते आपले विश्वास दुडवाचेर दवरतात. आपूण व्हडली आस्तिवंत म्हूण हंकारान भरलेल्यात. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती भागी. दुडवान आपली सोडवण करूंक खंयच्याय मनशाक साध्य ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करीजय कोणाच्यानी जायना. मरण सुकोवंक कितलो दुडू दिल्यार बेश्टे, फोंडाक वेतलो तो वेतलोस. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती भागी. पेल्याची ग्रेस्तकाय वाडत गेली म्हूण कलवल नाका. ताच्या घराची कीर्त वाडली म्हूण सडबड नाका. तो मेलो तेन्ना तो कांयच घेवंक वचना. ताणें जोडलेली कीर्त ताचे सवेज फोंडांत देवची ना. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती भागी. आपली जिणी आपणे सार्थक केली आनी आपणे बरें केल्लें म्हूण लोक म्हाका फुगारतालो अशें तो चिंततालो. तरी पुर्वजांच्या जम्यांत तो मेलतलो आनी तांच्या बराबर कालोखान जीवन सारतालो. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती भागी. उद्गार. सर्वेस्पराचे 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 जय. बापा सर्गा संसाराच्या दन्या हांव तुका अर्गां दिता. कित्याक सर्गा राजाचे गोठ तुवें ल्हानाक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पराचे सर्वेस्पराचे
सर्वेश्वराचे जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू प्रसंग करीत आणि देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीत शहरान शहर आणि हळ्ळीन हळ्ळी पयन करून गेलो. 12 जाण शीस ताचे संगत आसले. देमसराच्या उपद्रतावन सोडयिल्ल्यो आनी पिडे शिडेंतले गूण जाल्ल्यो थोड्यो स्त्रियोय ताच्या संगता आसल्यो. 7 देमसरातावन सुटका जोडली मगदलाची मरी, खुजा नांवाची हेरोदेच्या करबेऱ्याची बायल, जुवान, सुजाना आनी हेर 12 जाणां ही आपल्या दुडवा बदकान जेजूचो आनी ताच्या शिसांचो गरजो सुदारसितल्यो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय भोवमोगच्या भाव भयणीनो, मनशाक तृप्ती जाय, समाधान जाय, संतोष जाय. देखून विविध तरांनी आमी ह्या जिणेंत संतोष पावोवंक, तृप्ती जोडूंक प्रयत्न करता. विविध तरान मनशाक थोडी हॉबीज आसात, कामां आसात, वावर आसा. ताचे मुखांतर तृप्ती समाधान आमकां जाय. थोड्यांक सकाळीचे उठून एक च्या पिवची संवय आसा पळय मू, ती च्या तांकां तृप्ती येता, नाजाल्यार तांकां दीस मूड ऑफ जाता. थोड्यांक पिवणें तृप्ती दिता, तें आमकां पियेल्यार जायना, तांकां मात्र तृप्ती मेळटा. जावं पुरो डॅन्स, म्युजीक, क्रिकेट, फुटबॉल वा मोबायल, हे मनशाक एका तरेचो संतोष आनी तृप्ती दिता. ताचे देखून ताका ते लागून रावतात. कोणाक ताचेर अभिरुची ना, ताका तांतूं तृप्ती मेळना. आजकाल हर एकल्याक एक ना एका तराचे वस्तू आसात तांच्या जिणेंत तांकां तृप्ती दिवची. संवसारी वस्तू, तशेंच थोडे आत्मीक वस्तूय आसात. खंयचे चड पसंद आमकां, आत्मीक संगती वा संवसारीक संगती? चड आमकां तृप्ती मेळचे खंयच्यांत? खावन जेवन पिवन नाचोवन हांतू मेळची तृप्ती आमकां मागण्यांत मेळटा गी? ना. आयच्या पयल्या वचपांत सांत पौल म्हणटा, धर्म पाळटल्याक एक ग्रेस्तकाय आसा, तृप्ती जोडतल्यांक मात्र ती मेळटा. आतां कशें आमकां विविध वस्तू वरवीं एका तराची संतोष मेळटा, तशेंच आमच्या धर्मांत आमकां एक ग्रेस्तकाय आसा. आनी ती कोणाक मेळटा म्हळ्यार, कोणाक तांतूं तृप्ती आसा, संतोष मेळटा, तांकां मात्र ते मेळटा. पूण कोण पळया ह्या संवसाराच्या संगतीक लब जाता, तांकां आत्मीक संगतींत संतोष मेळना, ती ग्रेस्तकाय तांकां मेळना. देखून सांत पौल म्हणटा, जर तुमी संवसाराच्या ग्रेस्तकायेक आशेता जाल्यार संवसार मान तुमकां तृप्ती करूंक शकता आनी तुमकां आत्मीक संगती तृप्ती करूंक शकना. सांत पौल म्हणटा, आमची जिणी 4 दिसांची. आमी संवसाराक कांय हाडून येवंक ना, कांय आमी व्हरून वचना, खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांघरूंक आसलें आमकां पुरो. पूण आमच्या जिवितांत इतलें पुरो जाल्यारय आमकां संवसाराच्या ग्रेस्तकायेची ओडणी आशा चड. एक फावटी 2 जाण इश्ट सांगाता मेळ्ळे. एकलो इल्लो सुरवाती मस्त पयशे आसलो आनी एकलो समाज सेवा करतलो. ताका विचारलें की खंयच्याक सैबा चड मोल, मानाक गी पयशांक? ताका तो म्हणलो की मानाक चड मोल. तशें जाल्यार एका भुरग्याक आस्पत्रे व्हरूंक आसा, एक 10,000 रुपया म्हाका दिशी गी, तुका हांव मान दिता म्हणलो गी. ताका म्हणलो की तुजो मान बोल्सा भितर दवर म्हूण सांगून तो सलतत रावलो गी. वय तो जाणा मान आनी दुडू तांतू मान चड मोल आसो, पूण दुडू सांडूंक तो तयार ना.
आमच्या जिणेंत आमी जायते फावटी आमी आयकता आनी सांगता हो कितलो काम करता हाका भुरगीं नात ते ना हे ना दीस रात गळटा मरतना वरोंगी चार असो संवसार पूण वणटांनी आमी सांगता पूण एक पयसो आमी सोडूंक तयार ना आमी होगडोवंक तयार ना कितलें आसल्यारय तें आमकां पावना आमचें एक अस्कतकाय जावन आसा चड आपणोवचें आनी आपणोवन ताचे गुलाम जावचे देखून सावळ म्हणटा ग्रेस्त जावंक आशेतलो ताळण्यांक पासांक पिश्या लुकसाण हाडटल्या अंदवण्याक सांपडटात देखून दुडवासो मोगस सर वायटाचें मूळ न्यूयॉर्कांत एक ग्रेस्त मनीस आसलो ताका 7 माळयेचें बिल्डींग त्या वयल्या माळयेंत न्हू तसो वैभव ताणें पळोवंक आसलो व्हडलें गार्डन घोडे सकड जाय आसलें एक नास्तीक तो बायल भुरगीं सांगता जियेनांतली आपुणूच म्हूण तो जियेतलो म्हजे राजवडकी म्हूण तो चिंतलो ताका एक इश्ट आसलो एक धाकटेर तो बरो कथोलीक ताका कितले फावटी सांगल्यारय तो आयकनातलो हे पर कोणाक सैबा बरा मागणें कोणाक तें कोणाक हें कोणाक म्हणटलो एक दीस राती 12 वरांक ह्या डॉक्टराक फोन येता ह्या मनशाचे म्हाका हृदयांत कठीण दुखता विग्गी ये डॉक्टर कोडले बैसरून आयलो 7वे माळयेक पावलो टेस्ट केलें उस्वास काडूंक जायना आनी ताका डॉक्टर म्हणालो वॉट एवर यू पोजेस नाव यू वील लूज वॉट एवर यू पूट इन गॉड्स अँड अदर्स हँड यू वील टेक नाव तुवें कितें पुराय येदोळ म्हणसर आपणायलाय तें तो सोडून वेताय दुसऱ्यांच्या आनी देवाच्या हातांत तुवें कितें घालाय तें तूं व्हरून वेताय आनी म्हणालो तूं आज 7वे माळयेंत येता सकयल 7वें फीट पोंदाक पातळाक देंवताय तुजें आवक मूग जालें ते जाल्यार तो व्यक्ती म्हणालो डॉक्टर म्हजे फ्रेंड म्हाका 24 वरां वाचूंक दी म्हाका कशें म्हणी 24 वरां म्हाका वाचचें एक भाग पावो कर हांव कितें म्हणी करता म्हणालो ताका तो म्हणालो जायना तशें जाल्यार म्हाका एक पाद्र्या भाग आपय एक कुंसार जावंक तेंय जायना तुका आसची केवल आनी थोडी सेकुंडां मात्र इल्ले वेळांनी तूं मरतलोय मग अशें भाव भयणीनो तो मनीस मेलो कितें ताणें आपणयलें तें सोडून गेलो कितें पेल्याक आनी देवाक दिलें तें व्हरून गेलो ताचे कडेन कांयच नातलें वेतना व्हरोंक कित्याक सकड ताणें म्हजें म्हूण स्वार्थान दवरलें देखून सांपळ म्हणटा ही आशा दवरलें थोडे बावट्टचे वाटेंत हांव पयसन गेल्यात आपली काळजां साबार कश्ट दुखांनी ताणें शिंदून गेल्यात देखून असली आशा आसली ग्रेस्तकाय पाडणे ग्रेस्तकाय बरी देवान दिवचें देणें तें आपणया पूण कोण ह्या ग्रेस्तकाय फाटल्यान वेता आनी देवाक सांडटा आपुणूच म्हूण जियेतात तर असल्या एका जिविताक तें पावतलें त्या मनशा बरी अकरेक कोणी सांगता आसचें ना संवसारांत संवसाराच्या सुखाचेर आमी चड आशा दवरले तर आमचें जिवीत एक दीस तशेंच सांपतलें येव आदावन येव देवान तांकां सकट दिल्लें आनीक चड सुखाक ती आशेली आनी ती पातळाक पडली पातकान पडली देखून मग अशें भाव भयणो आज मनशाक आमच्या संवसारी जिणेंत आसल्यांत तृप्ती आसूंक जाय जर तृप्ती ना जाल्यार मनीस चड आनी चड आपणोवंक पळयता दुबळीकाय शिराप न्ही सांत जॅकोब आपल्या पत्रांत म्हणटा ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां बावट्टांत ग्रेस्त जावंक आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयल्ल्या त्या राजाची दायजी जावंक देवान विंसून काडल्यात जर आमी दुबळी जाल्यार आमकां बावट्टांत देवान ग्रेस्त जावंक आमकां देवान विंसून काडला देखून जेजू म्हणटा आस्त बुदीक मनशाचें जीवन जायना उडास्तोरिया आस्त बुदीक जिणेचो एक वांटो जाय आतां आमी मार्गार चलता आमकां चलोवंक मारोंक जाय पूण जर तर आमची मेटां मार्गार रोंबली जाल्यार आमचे पयन मुखार वेता गी उपरांत त्या गातयेन आमकां चलोवंक जाता गी आमची मेटां रोंबल्यार आमचे पयन मुखार वचना तशेंच
जर तर आमी आमची मेटा ग्रेस्तकायेक रोमोन रावली जाल्यार आमच्या ससनाच्या जिविताचें पॉयंट ते मुंद वचून वचना. सलमांव रायान देखून ग्रेस्तकाय मागली ना. ताणें मागली म्हाका ती जणवाय दी म्हज्या लोकांक सांबाळूंक. ते जणवाय फाटल्यान देवान ताका ग्रेस्तकाय दिली. देखून म्हाका भाव भयणो, ग्रेस्तकाय फाटल्यान आमी वेचे न्ही, बगार आमच्या फाटल्यान ग्रेस्तकाय येवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक दिश्ट व्हरूंक जायना. जर ग्रेस्तकाय आमकां वाट व्हरता जाल्यार ताचे ग्रेस्तकायेचे एक दीस तात्कालीक मोर्ता म्हणसर मात्र उपरांत आमकां व्हरूंक जायना. देखून सांत पौल म्हणटा धर्म पाळटल्याक एक ग्रेस्तकाय आसा. ती खंयची ग्रेस्तकाय? धर्म पाळटल्याक आसची ग्रेस्तकाय जावन आसा काळजाची ग्रेस्तकाय, पांतेनेची ग्रेस्तकाय, मोगाची आनी सेवेची ग्रेस्तकाय, बावट्टाची ग्रेस्तकाय, समाधानाची ग्रेस्तकाय, बोगसण्याची ग्रेस्तकाय आनी कृपेची ग्रेस्तकाय. ही ग्रेस्तकाय बावट पाळटल्याक, धर्म पाळटल्याक. धर्म पाळटलो म्हूण सांगल्यार देवाचे उपादेशा प्रमाणे जियेतल्याक ही ग्रेस्तकाय मेळटा. ही आमची बँकान इन्वेस्ट करचें न्ही, वा आमी काम करून जोडचें न्ही. आमकां आमच्या बावट्टांत आमी जोडचें आनी देवान दिवची ती कृपा आमकां जावन आसा. ही आमची आत्मीक ग्रेस्तकाय. तसली ग्रेस्तकाय आमच्या काळजांनी भरोवंक जाय. आमच्या जिणेंत ती आमी पुंजोवंक जाय आनी संवसार दिवंक सकन आसली ती ग्रेस्तकाय आमच्या जिणेंत आमी आपणूंक जाय. देखून म्हाका भाव भयणो, आमची क्रिस्तीक जिणेंत क्रिस्तीक धर्म आमी पाळचे म्हळ्यार देवाचे उपादेश आमी पाळचे. कोण देवाचे उपादेश पाळटा तो आत्मीक ग्रेस्तकाय जोडटा. दुडवासो आनी संवसाराचो मोग सर वायटांचे मूळ. आज पळय आमच्या कुटुंबांनी जर तर हे झगडे लढाई आसा जाल्यार ताका एक कारण आमच्या कुटुंबाची ग्रेस्तकाय आस्त बदीक. आज शिराप घाळी बाबा एकामेकाचें तोंड पळयनात, आवय भुरगीं समाधान नात, वा आवय भुरग्यांक केमणें सांडलां जाल्यार एक कारण दूड आनी ग्रेस्तकाय. थोडेच दिसा पयलें कुटुंबांत जावचे सगळें लढाई पळोवन, आस्ती खातीर जावचे लढाई पळोवन एका भयणीन म्हाका म्हणलें, फादर म्हज्या भुरग्यांक हांव आस्त बदी करिना. म्हज्या भुरग्यांक हांव बरें शिकप दिता, बरें करून तांकां जिवंक शिकयता. तेंच पुरो फादर. वय मोगेच्या भाव भयणो, आज आमकां आसचो तो दुडवासो आस्तीचो मोगस आमचो संबंद नासावंक, आत्मीकपण नासावंक कारण आमी आमची नीज ग्रेस्तकाय आमी देवाच्या हातांत घाल्लें आनी पेल्याक दिल्लें जावन आसा. आयच्या शुभोर्तेंत आमी आयकलें ते स्त्रियो जेजूच्या त्या मिसांव कामांत तांच्या हातांत हांव जावची कुमोग शिसांक आनी जेजूक ते दितलें आनी तें कितें तांणी देवाच्या राजाक दिलां ती तांची ग्रेस्तकाय जावन आसा. देखून जर आमी कितें देवाच्या हातांत आनी पेल्याच्या हातांत आमी घालता ते आमी एक दीस व्हरून वेता. देखून आमच्या जिवितांत आमी हे संवसारी जियेता आसतना एक संदेश उडा दवरया. इंग्लिशान बरी सांगणी आसा, नेवर मेजर युअर लायफ बाय पोजेशन. तुजे जिणेंत कितें आसा, कितलें आसा म्हणल्यार तुजे जिणयेचें तूं मौल्यमापन वा तुजें मेजी नाका. मेजर इट बाय द हार्ट यू टस्ट. कितलीं काळजां तुवें आपडल्याय, कितलें बरें मोन तुवें दाखयलाय, कितल्यांक कुमोव केलाय तें तूं पळय. द स्मायल्स यू क्रिएटेड. कितल्या जनांच्या जिणयेंत तुवें संतोश हाडलाय, भावाचे वा भयणीचे वा बायलेचे वा कुटुंबाच्या सांद्यांचे जर तुवें तांकां संतोश हाडला जाल्यार तें तुजी ग्रेस्तकाय. एंड द लव यू शेअर. तो मोग देवान तुका दिल्लो जर तुवें पेल्याक दिलो जाल्यार ती तुजी ग्रेस्तकाय. देखून आनी एक सांगणी आसा, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ವಸ್ತು ಒಂದು ಉಂಟು. ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಮಾತ್ರ. ಅದೊಂದು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಆಸ್ತಿ. आमचें बरेंपण, आमचें बरें मन, आमचो मोग मात्र तो शाश्वत. ती ग्रेस्तकाय आमी सोडून वेता, ती ग्रेस्तकाय आमी व्हरून वेता. ती जावन आसा आमची आत्मीक ग्रेस्तकाय, धर्माची ग्रेस्तकाय,
जिविताची ग्रेस्तकाय आनी सांपळून म्हणलें ती इनाम आमकां थंयसर आसतलें. जर आमी संवसारी तस जाल्यार भावंडांत आमी जियोंक जाल्यार देव आमकां ससनाचें जिवीत दितलो. आमेन. सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्व म्हजें ह्या भोंड्या वायना सवें घे तूं सौम्या काळीज म्हजें कालतें बोळें तें तुका कांतयताचेर सारकें तुजें मोगान तुज्या तें तुब घे सौम्या जीवन म्हजें जें म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वस्व म्हजें ह्या भोंड्या वायना सवें. म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदा देवा उपाक म्हणटा तसलें सावमोण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावा सुरेस्पर मानून घेव. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारका आपल्या परजे खातीर सांजे वासान कतकतीक मोगान भेटयिल्लें मागणें आनी कळटेपणाचें सदें जिवीत तुका भोव मनवलें. हे शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता म्हज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतस्परीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुज्या सेवका सांजो जेवास पासोत आमी तुका दिन वसता. भावंडाच्या आनी मागण्याच्या उसवडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो सांगात सोडून कळटेपणाच्या आनी डुप्लिकेटच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचे देखीबरीत परसडीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदुतां भक्तां संगती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्या बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करूंस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक घडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत, पातकांचे बुकसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, पीटर पावल आमच्या गोळी बाबा, सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कडेन अंतरिल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या पवित्र तळार जमल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांची दया कर. ह्या पवित्र तळार बरी भलायकी आसून बरेपण मागून बरें चिंतून बऱ्याच्या सोदण्यार आयिल्ल्या समेस्तांची आशा तूं सुफळ कर आनी प्रत्येक जावन ही मरेकार पिडा आमचे मदली पयस करून सर्वांक समाधानान जियोवचें भाग फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती, सांजुचे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकवणा सर्पोद्वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमचे बाबडटाचे झूज आमी झुजोवंक क्रिस्त तें आमी बळवंत जाय. क्रिस्त तें बळवंत जायचें जाल्यार वाल आनी फांटो एकवटले बरी आमी क्रिस्त तें एकवटून यथेश्ट फळ आमी दी जाय. ती कृपा आमी हातोबान संगता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सबस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें गुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां जे उदार काकुटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता वेदांता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल
आणि ज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ तू जियेताय आणि रस वड चलयताय ससनाच्या ससनात आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. बाय मग सगुर जावन एकामेकाक सुमयाची शांती देवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सर स्वागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू तो ये मुझे तय काळजान प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सख्येन वाग जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सख्येन वाग जेवंते सर्गीचे अग्नी खटाय दिवचे वर्ते बागोजे काळजान तुका सेवचे तर ये जेसू दुलोक जेसू रूपार काळजांत राव जेसू जेसू तो ये मुझे तय काळजांत प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वाग हांव वळखता पुऱ्या वळखून घेता वर्गी जाता मागता संतो खाला लेता तर ये जेसू भोगोस जेसू घडी सांगती जेसू जेसू तू ये मुझे दय काळजान प्रकाश पाकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सत्तेन वाग. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बगे दिसा तुज्या आपोवण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवल्ल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जियोवची तान आमच्या काळजांत सडय
आनी सांज देवासाच्या परसडीत शिकवणे वरवीं देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सांज सेवास बापा होगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दे बापा विघ्न सांडे नाका जेजू सकर तुळशी सार संदेश तसो प्रसार केलो विज्ञान वारा कसानी तुका दुबळ्या धाकट्यांक मोगाद तुवें दिलो. सांज सेवास बापा होगळा पाणी मानतुका कृपा मागून दे बाबा विघ्न सांडे नाका. ह्या पवित्र थळार तावन जायत्यांनी तांचे भोगणां तांची आशा तांचे मागणी उसारल्यात आनी हांगासर ह्या पवित्र थळार सांजूचे वाज बापा मुखांत्र बरेंपण लाभल्लें. आमी हांगासर आयिल्ल्या सुरवेर एकल्यान हरी एक फावटी ते सवां बरोवन घाल्ली. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बरी भलायकी मेळ्ळ्याक अर्गां 5 जाणांनी पटयल्यात. विजिटींग विजा हाताक मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. बाळटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. चिंतिल्ल्या संगतींत जैत लाभल्ल्याक तोंडांत फोड जाल्लो हांगा येवन मागल्लें संपूर्ण बरो जाला अर्गां दिल्यात. कोरोना पिडेतान गूण जाल्ल्या 6 जाणांनी अर्गां पटयल्यात. सांगाताच ह्या पवित्र थळार बरेपण आशेवन मागल्लीं जायतीं आसात. 2 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक, तेगांक घर बांदूंक कुमोक मेळच्याक, 4गांक परगांवांत काम तशें भायर वचोंक मेळच्याक, एकूटाम तांकां संपूर्ण सुसेवाजाच्या पांयांतळी समर्पिता. सर संगतींनी वायटांत सलवणेंत ताणें तांकां सुरक्षिताय मेळच्याक, दोगांच्या मतेक उजवाड मेळच्याक, 6 कुटुंबांनी शांत समाधान राज करच्याक, दोगा सिस्टरांनी तांचो धार्मीक जिणी बऱ्या रितीन जियोवंक, 8 जाणांक बरी भलायकी, गांठीचें दूख, पेंगटाचें दूख, तकलेची फडाफड गूण जावंक, वायटांतावन राखच्याक, 4गांक बरी सैरीक मेळोवंक, CET परिक्षेंत पास जावच्याक, IPS शिकोवंक मतीक उजवाड मेळोवंक, एकल्याच्या सैरिकेंत उब जाल्लो समस्या बेगीनच इत्यर्थ जावच्याक, एकल्याच्या मामांक मांयक मम्मीक बरी भलायकी तशें बरें भुरगें जावंक ताणें मागलां. एकल्यान विश्वासपणाचें जिवीत जियोवंक, चिंतिल्लें टिचींग वावर मेळोवंक, शिकिल्लें मतींत उरोवन परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळच्याक, एकल्याक BCAंत बरे मार्क्स मेळोवन MCA करूंक आशिर्वाद मागला. एका भुरग्यान मोबायलांतल्यान पयस जावन शिकपा थंय गम्मान दिवच्याक, 3.5 वर्साच्या भुरग्यान सारकें उलोवचे खातीर एका जोडयाच्या काजारी जिविताचेर आशिर्वाद लाभच्याक, पांय दूख गूण जावंक, थायरॉयड गूण जावंक, दोगांचें बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक, माथ्यार पाटीरासची एलर्जी गूण जावंक दोगांक, एका भुरग्यान बरें मार्क्स मेळोवन क्लासींत टॉप येवन धाकटेर जावच्याक मागला. किडनी ऑपरेशन दोगांक बऱ्यान जावंक, एकल्याच्या दादल्याक भायर वचूंक साध्य जावच्याक कामांचे विजा मेळच्याक, एकल्याच्या आंगार पडिल्लीं खतां नितळ जावंक,
एकल्याच्या ब्रेस्टांत उपजाल्लो समस्या गूण जावच्याक कॅनडाची विजा एका कुटुंबाक मेळच्याक ಬಾಪಾಯಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರೀನ ಅಪ್ಪನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಮನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಗಿಯಲು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಗಂಡನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಧು ಸಿಗಲು दोगांचें जावंक आसलें ऑपरेशन बऱ्यान जावन बरी भलायकी मेळच्याक ऑपरेशन जावन घरा आसल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक आमाल पियोवण्यान पयसरूंक मारेकार पिडा बेगीनच नपय जावच्याक सबारांनी मागला. कुटुंबा भितरले समस्ये आस्तीचे वांट्याचें बऱ्यान अखेर करूंक कोट्टीन थावन न्हीद मेळच्याक ह्या पवित्र थळाक दान दिवच्या आनी दिल्ल्या जेवणाक कुमो करच्या आनी केल्ल्या मुखल्या दिसांनी जेवणाची मांडावळ करूंक आसच्या मुडीपू फिरगजेंतल्या वाड्याकारांक गुरकारांक जुजेवाजाची आशिर्वादा मागच्या सवें मोगाच्यानो हांगासर हाडली सर तेसावा आनी इंटरनेटा मुखांत्र ह्या वॉट्सॅपा मुखांत्र सबार आनी उपकार आटयल्ले आसात. हे सर्व हांगासर तुमच्या मुखार दवरच्या सवें जुजेवाजाक ही हांव भेटोवन दितां. कितें आमकां हर एकल्याक येदोळ पर्यंत बरेपण केल्लो खंडी जावन आमकां मुखल्या दिसांनी फावो करतलो आनी आज हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आयिल्ल्या पाद्र्याबांक मुखार येवच्या पाद्र्याबांक आनी हांगासर आमकां मागोवंक कुमो करच्या सायमनान तशें हांगासर जें कितें घडटा तें व्हिडियो शुटींग करच्या सूरज तशें सगळ्या डिवायन वर्ड चॅनलाच्या पंगडांक आनी तांच्या मालकाक स्टीफन मेंडीस आमचो पात्रोन सांत जुजेवाज तुमच्या मिसावांत तुमच्या वावरांत तुमच्या सर्वांत जैत दिवं दी आनी हांगासर आयिल्ल्या आमा समेत तांचे काळजाचे अत्रेक सुफळ करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. दयाकन दिमी घालया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशीं आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्यांक जसो दी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. भगिवन जुजेवाजाची लदीन सुमया काकूत आमची कर सुमया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सगळींच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जिवनचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंका दगदणवेक संपडिल्ल्या कातोलिकांचे बिरमत पावल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोनवेच्या कतोलीक पावडत जिवो केल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचें भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवाज बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट
कश्टांवर धैर्यान सोसुल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागी विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावुरल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुचे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां इसमिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां इसमिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकूत आमची कर. नोवेनाचे मागणे ये सांजचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाचे बेसमां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श. तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेलपांक तेच वटेन आमी चलच्या. तुजे तांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वांच्या तुजो सुडी जालोय. अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट भोगलेले सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका प्रसन्न जाल्लें मन्ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीट आमच्याय काळजांनी किलात घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टान आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजाक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो बरवजो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमचे जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाश केलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतले ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मसत तुजे सेवे आसतली आनी सपारांक देवाचो आदर मेळसो केलोय. सर्गार आसा देवा संगीत तूं आसाय. थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. प्रत्येक जावन ह्या थळाचें हें भक्तीपण सगळ्या संवसारा राष्ट्रीय पळोवन सांजो देवाचा मुखांतर आमकां हो अवकाश लाभला म्हणलें चिंताप उचारता आसतना ह्या डिवायन वर्ड चॅनलाच्या सर सांद्यांक त्याच हातरून मुखांतर देवाक आमी भेटोवया. तांचे मिसांव तांचो वावर तांचो मुखेली जावन आसचो स्टिफन मेंडिसा मुखांतर सर बरें तांकां जावं दी. आमच्याच कुटुंबांत आमच्या सेसमारा आमच्याच परिसरांत ह्या पवित्र थळार जायत्यांनी कुमो केल्ली आसा, आदार दिल्ली आसा. फादर एंड्रू डिसोजा ताका एक ल्हान ऑपरेशन जावंक आसा, तें बऱ्यान जावं जाय. बाब ऑल्विन डिसोजा ताच्या ताळ्याचे इल्लेशे समस्या आसात. बेगीनच बरो जावन हांगासर नवें चलोवंक ताका हांवें आपोवणें दिलां. हांगासर वावर दिल्ल्या सेवा दिल्ल्या हर एकल्याक आमचो पात्रोन देवातावन बरेंपण मागून दिवं दी. ह्या थळार आयिल्ल्या येवच्या कितें सर आशेवन येतात त्या सर्वांची आशा सुफळ जावं दी. प्रत्येक जाण ह्या मरेकार पिडेच्या ह्या काळार सर्वांक बरी भलायकी. भुरग्यांक इस्कॉलां सुरू जाल्यांत आसता, ह्या भुरग्यांक देव ह्या अनवरांतलें राखून दी. आमचो पात्रोन जोसेवाज समेस्तां खातीर विनंती करून दी. सांजोसेवाज देवाच्या मोगाळ वेगीन तावन किदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मानांच्या स्वरुपांतावन आमकां राखून व्हर. भवार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावं दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी.
अशें एक दीस की आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगतात देवाच्या सर्गींच्या घरांत सजनाक जियोंचें भाग आमकां मेळशें कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें आनी आशिर्वाद. समियांच्या नांवी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडिल्ल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुचे वाजान आपले जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतलें, विघ्नांतलें आनी आनवारांतलें आमकां निवार. ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांज देवाच्या नव्याच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा तावन येता. तोच देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो. सांज देवाच्या विनतेन सगळ्या पिडेंतलें सगळ्या वायटांतलें तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सकल्याची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोषपरीत आसा. तुमी सगळी त्याच बापान बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकोट जोडूंक सस्नाक संतोष भोगूंक फावो. आनी त्या सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवय आसूं. सर्गीच्या वाडे चलो शिग पातळ चढ आधार लावय जोडून दी कृपा दी आमकां वरपा माया मोगान चलून जग मागून दी कृपा सांजुचे वास बापा ओगला बरी मांडुका मोगळ पुत्र सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दी आमकां. सांज दिवस बापा आम्हा बसोत विनंती कर.